प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 13वो विसवोर बोड 18 ते 21 पर्यंत 18 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. आनी ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचे खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची तें सांसवाच्या बियां सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या कांद्यांनी वस्ती केली. खुमीराची ओपार. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूं तें अशें. एके बायलेन खुमीर घेतलो आनी मोडलेल्या पिठाची 3 व्हडली मापां दवरून तांतून तो पुरलो आनी सगळेंच पीठ फुगलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां 2 वपारी सांगता. एक सांसवाच्या बियांची वपार आनी दुसरी म्हणटात ती खुमीराची ओपार. आनी ह्या दोनी वपारींनी जेजू आमकां शिकोवन दिता सुर्गीचें राज कित्या सारकें तें. सुर्गीचें राज कित्या सारकें तें आमकां शिकोवपाक आयज ह्यो 2 वपारी घालता. म्हणटच आमी ह्यो दोनी वपारी वर आयज आमी शिकोया. जेन्ना तो कितें म्हणटा, सांसवाचें बी जावन आसा एकदम ल्हान बी. आमी पळयलां हो पाड्डो आंब्याचो, हो आमी पळयलां एक बी पणसाचें, हो सगळ्या झाडांची बियां पळयल्यान व्हडलीं व्हडलीं बियां आसता. पूण सांसवाचें बी जावन आसा एकदम ल्हान बी. आनी तो म्हणटा, जेन्ना कोण एक सांसवाचें बी घेता आनी तें जमनीर घालता आनी तें किल्लोता, तेन्ना एक व्हड झाड जाता आनी वाऱ्याची सुकणीं येवन त्या आपल्या त्या झाडान आपलो जागो कोत्तात, थंय बसतात, ताचेर थंयसर आपले नेस कोत्तात आनी थंयसर रावतात. आनी भाव भयणीनो, एका ल्हान बियान इतलें व्हड झाड जावन आपा सुकण्यांक थंयसर रावपाक हें खंय घडटा. हें घडटा जेन्ना एक ल्हान बी सांसवाचें किल्लोता, एक झाड जाता आनी आतां ताका आनी सांसवां मेवता, सुकणीं येवन रावतात. कोण थंयसर ताचे सकयल रावत जाल्यार तांकां साळो पडटा तांचेर. आनी आतां त्या फायदो जाता एका ल्हान बिया सारकी बियें तें किद्दून मोडोन आनी तें नवें झाड जातकूच. तेच भाशेन भाव भयणीनो, सुर्गीचें राज त्या ल्हान सांसवां भाशेन आमी कितें समजता की सुर्गीचें राज फट करून व्हड जाता आनी आमी त्या सुर्गीच्या राजाचो फायदो आमकां बेगीन मेवता, वय आमकां बेगीन मेवता. पूण गरज आमकां हें बी जेन्ना आसा, सांसवाचें बी ते भाशेन देवाचें उतर जावन आसा एक बी. पयलींची पेद्रूची 1 विसवोर बोड 23 कितें म्हणटा, देवाचें उतर जावन आसा एक बी. आनी आमी जेन्ना जमनीर एक बी घालता, पणसाचें आंब्याचें, तें बी पिड्यार जावंक शकता. पूण देवाचें उतर हें जावन आसा एक बी जें केन्नाच पिड्यार जावचें ना, कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सासणाचें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें देवाचें उतर घेता आमच्या जिवितांत, त्या उतराची आमकां सजमणी मेवता. ही सजमणी घेवन तें उतर आमच्या काळजान आमी लायता, आमच्या काळजा भितर घेता, ताचेर नियाळ कोत्ता, तें पोत्तून पोंतून आमी चिंतता, तें आमच्या तोंडाचेर दवरता, आमच्या मनाची नोटसोनी कोत्ता. आतां तें उतर आमी पाळटा. तेन्नाच की हें उतर आमच्या जिवितांत घडून येतलें आनी आमकां ह्या उतराचो फायदो, ह्या उतराचें फळ आमकां मेवतलें. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी ताजें उतर जें आमी पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां तें आमी उतर आयकता, फकत आयकना, एका कानार आयकोन दुसऱ्या कानार सोडपाचें काम करिना, पूण आमी आयकता, त्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, तें आमच्या काळजान रिगून दवरता, आमच्या मनाची नोटसणी कोत्ता, आतां उतर पाळटा. तेन्नाच की आमकां त्या उतराचो फळ मेवतलो. खरेंच तें उतर आमकां
खरेंच जें तें उतर सांगता तें आमकां ताचो फायदो मेळटलो आनी खरेंच ह्या सांसवाच्या बिया भाशेन एकदम ल्हान बी तें पूण आतां सुकणीं येता तेच भाशेन हें उतर हें देवाचें उतर आमच्या काळजान धरून आतां आमी हें ओत्मीक फळ हें बरें जिवीत क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक पावतले तेजे फुडें कितें म्हणटा तो आनी एक वोपार घालता तो कोमेराची वोपार घालता तो म्हणटा देवाचें राज कसलें वस्तू सोर करूं तो म्हणटा तें अशें एके बायलेन खोमीर घेतलो आनी मोल्या पिठ्याची 3 वांटो बापून धरून तातूंत तो पुरलो आनी सगळेंच पीठ फुगलें आमी जाणो की पोदेर आमचो केन्ना जे पांव वाडटा ते सगळे आपले पीठ ते सगळे मापतात पूण ताचेर खोमीर घालतात आनी देखून आमकां ते बरे पांव मेळतात पोयो मेळतात तेच भाशेन भाव म्हणून हो खोमीर जावन आसा कितें ही खोमीर जावन आसा हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत देवाचें उतर ना जाल्यार आमच्या जिवितांत कसलोच फायदो येवचो ना आमकां ह्या कोमेरा भाशेन जेन्ना वो पोदेर वो कोण जो बायल जी आयच्या मोपारीन ते खोमीर घालता आनी ते पिठ्याच्या पीठ सगळें मोवन तें कोमीर घालता तेन्ना सगळें तें पीठ फुगता तेच भाशेन आमच्या जिवितांत जेन्ना देवाचें उतर आसा खरें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता देवाचें उतर नियाळ कोत्ता आमी तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळटा तेन्ना आमच्या जिवितांत सगळेंच बरें येता आमी खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत जियोंक पावता हें जिवीत आमी जिवन आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावता आतां हें सर्गीचें राज वाडत वेता आनी तेच भाशेन भाव म्हणून आयज जेन्ना आमी म्हणटा आमी क्रिस्ती म्हणटा आमी खरेंच जेजूचे पाटलादार म्हणटा आमी जे जेजूचे शीश जावंक वेता आतां आमी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं हें क्रिस्ती जिवीत जिवन ही दुसरी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता आनी आतां आमी सर्गीचें राज वाडपाक आमी आमचो 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 लक्ष घालता आमी वावर कोत्ता आमी खरेंच ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता आनी सगल्यांक ही बरी खबर जेजूची दिवपाक आयजतान आमी वावरुया खरेंच हें जे देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आहा जाल्यार खरेंच आमी ताजेर नियाळ कोत्ता आमी खरेंच पाळटा जाल्यार तर आमी हें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय आनी जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत ही जैतिवंत जिवीत आमी जियेता खरेंच आमकां ह्या उतरा वरवीं आमकां सगळें देवाचें फावो जाता तेन्नाच आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता ना तर आमी कितें करता आमी फकत धर्म करता मागणें करता मिसाक वेता हें करता तें करता पूण आमी केन्नाच भावार्थ दवरिना आयज भाव भयणीनो हें उतर आमच्या काळजांत धरून हें उतर आमी पाडुया बेश्टें आयकोपाची गरज ना आमी आमकांच फटयतले तर आमी उतर आयकोया तें पाडुया जैतिवंत जिवीत जियोया आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक हें सरीचें राज वाडत वचपाक दिवपाक आयजतान आमी आमचेच भाशेन आमी आमच्या ल्हान भाशेन आमी वावरुया आनी खबर दिवपाक आमी आमच्या जिवितांत आयजतान कमेस करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता